तीन फुकट गॅस सिलिंडर दिवपाचें आश्वासन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान भाजपाचेर टिका केली। भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांत 3 फुकट गॅस सिलिंडर 24 वरां उदक दिता सांगिल्ले, मात 3 वरां सुद्दां उदक दिवपाची गॅरंटी ना म्हणून तेच अधिवेशनात सांगता अशें विजय सरदेसाय हांचें म्हणणें। फुकट गॅस सिलिंडरा विशीं तांचे कडेन स्पश्ट जाप ना, बायलांची फटवणूक केल्या असोय आरोप विजय सरदेसायान केला। नोकऱ्यो ना म्हणून भाजपाचेच लोक आतां नोकऱ्यो विकपाक लागला, गोंयांत फुडार ना म्हणून गोंयकार भायर वता अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। कित्याक बायलांचो जो अपमान करता, बायलांक जो एक सेफ्टी दिवंक शकना, बायलां कडेन कॅट करता, उतर दिवन कॅट करता, त्या मनशाक आनी त्या सरकाराक आनी त्या पक्षाक तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या दोळो शिकोवंक जाता। ही परिस्थिती आहा। गेल्या 5 वर्सां पयलीं इलेक्शन जालें, इलेक्शनाक तुमकां कितें सांगलें? 3 गॅस सिलिंडर फुकट मेळटले सांगलें हो सांगू ना? मागीर कितें जालें? तुमी सगळ्यांनी म्हळ्यार तुमी न्ही पूण दुसऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी मतां मारलीं, बीजेपीक मारलीं, काम जालें, वयस मेलो। मागीर तांचे आतां बायलांक जर विचारलें, तांचे महिला कोण ती अध्यक्ष कितें आहा तांकां विचारली, तर ती म्हणटात ना आमी आमचे दामू नायकाक विचारूंक जाय, प्रमोद सावंताक विचार। कसली फकाणां? उतर दिल्लें कोणें? गोंयकारांक एक मॅनिफेस्टोन उतर दिल्लें न्ही की 3 गॅस सिलिंडर दितले म्हणून, तुमकां सांगिल्लें उदक दितले म्हणून, 24 वरां उदक दितले म्हणून। आतां असेंब्लीन सांगतात ते की 3 वरां पसून दिसाक उदक दिवपाची गॅरंटी ना म्हणून। म्हळ्यार उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक ते मारूंक सोदता, ही परिस्थिती आहा। 3 गॅस मेळ्ळे, 15 लाख दितले म्हणून मोदीन सांगिल्ले, ते आयले, कितें जालें? डॉलर 45 रुपया जातलो म्हणटाले, जालो। सो इकॉनॉमी काबार जाल्ली आहा, नोकऱ्यो ना, नोकऱ्यो ज्यो जाय त्यो नोकऱ्यो बीजेपीचेच लोक विकतात। केसी जाल्ल्यो आहात, तांचे लोक भितर आहात, जेलान पडल्या। केसी कोणे घाल्यो? तांचेच सरकारान घाल्यो। कित्याक घाल्यो? कित्याक कोट्यांनी रुपया चोरिल्ले आहा। ती पुजा नायक म्हणटा तिचे कडेन 17 कोटी रुपया मेळ्ळे। 17 कोटी आयले कशे? उगीच येता? हे सगळे बीजेपीचे हे एजंट, आनी सगळे एजंट गव्हर्मेंट चलयतात। म्हळ्यार ही जी एजंटगिरी चल्ल्या ही केन्ना तरी सोंपूंक नाका। तुमचो भुरग्यांचो फुडार तुमकां नाका। आनी आज अशें जाल्लें आहा की फुडार गोंयांत ना म्हणून गोंयकार तो पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर वता। भायर वतकर बीजेपी खुशाल जाता, कित्याक ताजें मत कॅन्सल जालें म्हणून। तें तो वता तो कोण? तांकां दिसता फक्त क्रिस्तांवूच वतात म्हणून। क्रिस्तांवूच वचना, आतां हिंदू बहुजन समाज पसून वचपाक लागलो। कित्याक हांगा नोकऱ्यो मेळना, फुडार तर हांगा ना, जाल्यार कितें करतले? भायर तरी या म्हणून। भायरूय बी आतां आमच्या लोकांक वेलकम ना, थंय तांचें स्वागत जायना। ब्रावन कलर म्हणून तांकां धांवडायतात। तुमची जी भुरगीं आहा, तुमी जी आतां सुन्यो आनी जावय हाडल्या, तांकां जी भुरगीं जावपाची आहा, तांचो फुडार जर गोंयांत बरो जातलो जाल्यार गोंयकारपण राखपी आनी गोंयचें बरें चिंतपी, जाका आस ना, म्हळ्यार आपल्या खातीर आस ना, अशी लिडरशीप हाडपाची गरज आहा।